गोवा एथलेटिक असोसिएशनान आयोजित केल्या 57 स्टेट लेवल चॅम्पियनशिपीक आमचे भितर उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर हांगासर उपस्थित आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, हांगा उपस्थित बाब संजय बोबे, आमचे सेक्रेटरी शरीर नायक, मागीर उपस्थित आशिल्ले हेर सगळे गोवा एथलेटिक असोसिएशनाचे ऑफिस बेरर्स, सगळे डिग्निटरीज आणि हांगा मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले पेरंट्स, टीचर्स आणि त्याचबरोबर सगळे स्टुडंट्स आणि सगळे एथलीट्स, तुमचे सगळ्यांचे आणि त्याचबरोबर गोवा एथलेटिक असोसिएशनच्या वतीन गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याचबरोबर आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर श्री सुभाषबाब फळदेसाय यांचे हांगासर स्वागत करता. सर 57 स्टेट लेवल चॅम्पियनशीप गोवा एथलेटिक असोसिएशन घडोवन हाडटा आनी म्हाका सांगपाक उमेद जाता की आयज 1400च्या वयर भुरगे जे आसात ते ह्या एथलेटीक चॅम्पियनशिपा भितर पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. गोंयच्या सगळ्या वाठारांतल्यान स्टुडंट्स हांगासर येतात, एथलीट्स हांगासर येतात, 3 दीस परफॉर्म करता आपलो खेळ जो आसा तो, आनी तातूंतल्यान खरें म्हणजे तेंचे भितरलो टॅलंट आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो. त्यांचो सगळ्यांचो सकाळ उदोळच्यान आमचे खरें म्हणजे गेम्स चालू जाल्ले आसात, फाल्यां आसात, परवां आसात आनी सगळे भुरगे आपलो टॅलंट जो आसा तेन्ना एक्झिबीट करतले. जेन्ना आमच्या गोंयच्या ह्या खेळा मळाचेर एथलेटिक्सच्या फिल्डा भितर कशा पद्दतीन काम खरें म्हणजे गोंयची भुरगीं करता हें आमकां दिश्टी पडटा. आयज 1400 भुरगीं जेन्ना 1400च्या वयर भुरगीं जेन्ना हांगासर पार्टिसिपेट जातात तांकां एनकरेज करपा खातीर त्यांनी जे पेरंट्स आसात, जे टीचर्स आसात ते हांगासर उपस्थित आसात. तुमचे सगळ्यांचे ह्या टायमाचेर स्वागत करता आणि म्हाका विश्वास आसा की सगळ्या स्टुडंट्सांचो ज्या पद्दतीचे एथलीट्सांचो ज्या पद्दतीचे पार्टिसिपेशन आसा हो आमचो इव्हेंट जो आसा निश्चितपणान बरो जातलो, ताका यश मेळटलें. सगळ्या स्टुडंटांक बेस्ट विशीस दिता आणि परत एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचे स्वागत करता, त्याचबरोबर सुभाषबाब फळदेसायचे स्वागत करता आणि मागीर स्वागताची उतरां समयता. देव बरें करूं. Thank you, sir. I now request Ms. Sonali Shetekar, the Senior Joint Secretary of Goa Athletic Association, to welcome our CM sir with a potted plant. I request Sonali to present a potted plant to Honorable Shri Subhash Faldesai sir, the Minister for Social Welfare. A token of appreciation, a potted plant to Dr. Ajay Gaure, Director, Department of Sports and Youth Affairs. I request sir to present a token of appreciation, a potted plant to all our sponsors. May I now respectfully invite the Honorable Shri Subhash Faldesai, Minister for Social Welfare, River Navigation and Water, Government of Goa, to address the gathering. नमस्कार आणि सगळ्या कालबद्दल उर्वरित माय नावाचे युवकार गोवा एथलेटिक असोसिएशन आयोजित केलेल्या 57 गोवा स्टेट एथलेटिक चॅम्पियनशिपाक ह्या समारंभात वी हॅव अमाउंस्ट अस द यंग डायनेमिक आणि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, मुझे मित्र NRI कमिश्नर, ex-MP एडवोकेट नरेंद्र भाई सावयकर, मिस्टर बोबे, राज सिंह राणे, मिस्टर मेनन, शैलेश, all the distinguished guests present here, press media, the parents, teachers, and आमचे सगळे यंग एनर्जेटिक भुरगे परत एक फावटी सगळ्यांक येवकार दित आसतना सगळ्यांचे अभिनंदन करता. I compliment and appreciate the efforts taken by the organization and all the participants who have gathered to showcase their talent and exhibit their creativity on this beautiful ground.
Friends, this association for last 57 years has dedicated all its effort to bring up the children in this sports. त्या खातीरच when we have our talent, when we need to build up our stamina, when we need to realize the reflexes within us, the mind and body coordination, which will bring spirit in our everydays, कितें आमी काम करता आसतना आमकां एक तेजी जाय पडटा, आमकां प्रेरणा जाय पडटा, आमकां उत्साह जाय पडटा, आमकां एनर्जी जाय पडटा. That comes from this sport, and every child is born with this ability. We have potential, we have capacity, we have ability, we have creativity, we have intelligence, everything we have, but somebody has to provide us the platform to exhibit what we have within us. So त्या खातीर स्वामी विवेकानंद पासून म्हणटात, rise up and not stop until you achieve your goal. हाच्या खातीरच म्हणटा आमी की आमचे भितर खूप पोटेन्शियल आसा, त्या खातीर आमकां रियलायज जावपाक जाय. We need to realize our strength and potential, and if we all bring this together, then we can do wonders. आम्ही पळयता देशाचे पंतप्रधान म्हणतात की विकसित भारत 2047. When we say we need to achieve Vikasit Bharat 2047, it all depends on our younger generation. India is a country having 65% of their population is below the age of 35, the most productive age. We must channelize the energy, the potential, the capacity, the talent, the creativity of our youngsters in a right direction, so that we emerge as the winners in all our fields. And sports is a field where we can rise up to any level. So गेला परत एक फावटी आणि अत्यंत सुंदररित्या नियोजन प्रायोजन केल्लें आसा. आमच्या भुरग्यां एक नवी स्फूर्ती हाडली आसा, नवी चेतना हाडली आसा, नवी प्रेरणा तांकां दिल्ली आसा. आणि 1400 भुरगे, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू हँडल, अँड एवरीबडी इज एन्जॉयिंग एट दिस इव्हिनिंग. सकाळच्यान आयिल्ले आसा, 6 जावन गेली तरी आसतना सेम स्पिरिट, सेम इन्थुजियाझम, सेम हॅपीनेस, सेम जॉय. सो friends and the parents they take care of all of you. The teachers who have come here, they are putting equal efforts. त्या खातीर परत एक फावटी ऑर्गनायझराचे खूप खूप अभिनंदन. आणि अशेंच आमचे एक विजनरी लीडर आसात, मनोहर भाई पर्रीकर, हांणी आमकां तांच्या नांवाचेर तांकां डेडिकेट केल्ले हो स्पोर्ट्स आसा. मनोहर भाईचे त्या वेळावेले ल्हान ल्हान भुरग्यां मदीं एक उर्बा हाडप आनी ल्हान ल्हान भुरग्यां मदीं जे टॅलंट आसा ते एक्झिबीट करपाची संदी दिता. आनी तांच्याच ह्या विजनरी लिडरशिपी खाली आमी घडलेले आसात. आनी तांची जी लिगसी आसा ती मुखार व्हरपा खातीर आमकां आशिर्वाद तुमी दिल्ले आसात. म्हणून परत एक फावटी तुमच्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. देव बरें करूं. जय हिंद. भारत माता की जय. Thank you, sir, for the motivating address and your continued encouragement to the sporting fraternity. A visionary seaman, a dynamic leader, and a state-wide champion of Goa's development, his leadership continues to shape a brighter future for our state. It is our pride privilege to welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to address the August gathering. Over to you, sir. गोवा स्टेट एथलेटिक असोसिएशन हांच्यानी आयोजीत केल्या 57th एथलेटिक चॅम्पियनशीप त्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं आसात आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष फडणवीस, एनआरआय कमिशन आनी एथलेटिक असोसिएशनचे अध्यक्ष पद्मनाभ सावयकर, मिस्टर भोबे, ताज्या उपरांत राजसिंग राणे आनी बाकीचे व्यासपीठाचेर आशिल्ले एथलेटीक असोसिएशनचे सगळे मेंबर्स, म्हजे समोर आशिल्ले म्हजे यंग फ्रेंड्स, गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कडल्यान आयिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांनो आनी पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली हांव एथलेटीक असोसिएशन तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. गेली कितलीशींच वर्सां कंटिन्युअसली ते एथलेटीक चॅम्पियनशीप ही गोंयांत घडोवन हाडटा. आनी हाकाच लागून गोंयभरांतल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक फ्रॉम द 7 years पासून ते 30 वर्सां पर्यंत वेगवेगळ्यो 8 तरेच्यो गेम्स आनी वेगवेगळ्या एज ग्रूप लेवलाचेर जवळपास 103 गेम्स वेगवेगळ्या एज ग्रूप लेवलाचेर खेळोवपाची संद फुडल्या 3 दिसांक मेळटली. थोड्या जाणांक मॅडल्स मेळटली, थोड्या जाणांक मॅडल्स मेळची ना.
बट पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी तांकां एनकरेज करपा खातीर हांगासर आयिल्ले तेजे पेरंट्स स्कुलांतल्यान आयिल्ले डिफरंट टीचर्स पार्टिसिपेशन हे मस्ट पार्टिसिपेशन हे कंपल्सरी ह्या बेसिसाचेर तिनूय दीस ज्या भुरग्यांक घेवन येता त्या सगळ्या पेरंट्स आनी टिचर्स हांचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आमी पळयता की एथलेटीक एसोसिएशन ह्या लेवलाचेर जो एफर्ट्स घेता ह्या लेवलाचेर जे चॅम्पियनशीप जी घडोवन हाडटा ही आमकां वेरियस नॅशनल लेवलाचेर ज्यो गेम्स जाता तातूंत पार्टिसिपेट जावपा खातीर किंवा तातूंत भुरग्यांक रेडी करपा खातीर एक तांकां उर्बा मेळटा एक तांकां स्पिरीट मेळटा आनी ह्या एथलेटीक कॉम्पिटिशनांतल्यान नॅशनल लेवला वयल्या गेमी खातीर आमचे भुरगे हे पार्टिसिपेट जावपाक शकता. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांत तसो स्पोर्ट्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जाता. म्हणून तर आमी 37 नॅशनल गेम्स फिडे वर्ल्ड चेस कप वर्ल्ड टेबल टेनीस आयर्नमॅन आनी हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे बीच व्हॉलीबॉल आसतले बीच फुटबॉल आसतले बॅडमिंटन आसतले वेगवेगळ्यो गेम्स नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल टुर्नामेंट्स हे आमच्या गोंयांत घडोवन हाडले. म्हाका थोडोसो येवपाक उशीर जालो तोय बी कित्याक ते सांगता हांव. आनी आयज चेस गोवा चेस अकाडमी ही आज आमी आमच्या कांपाल ह्या ग्रावंडाचेर स्टार्ट केली जेणे करून फिडे वर्ल्ड कपाच्या उपरांत आमकां चेस अकाडमी स्टार्ट करपाचो आशिल्लो. गोंयभरांतले भुरगे जे चेस खेळपाक सोदता आनी जे ग्रँड मास्टर जावपा खातीर इथन वाज हाका आमी 5 लाख रुपीजचो चेक एट द एज ऑफ 14 आमी ताका 5 लाखाचो चेक जो आसा तो हँड ओवर केलो. तातूंतल्यान पळयता फाटल्या दिसांनी आमी बॉयज फट्टे फ्रॉम वास्को ताका ही इज इलिजिबल फॉर द 25 lakhs पयलो 13 लाखाचो चेक जो आसा तो ताका दिलो. म्हणून गोंयांतले भुरगे जे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर खेळटा तांकां सपोर्ट करपा खातीर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप, सेकंड तांकां गायड दिवप आनी थर्ड तांकां वेरियस प्रायजीस जी आसा पळय स्पॉन्सरशीप प्रायजीस सरकारा कडल्यान दिवप ही आमी सातत्यान ते प्रमोट करीत आसता. तुमी जर पळयशात जाल्यार आतां फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसतलो, पर्वरींतलो आमचो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, पेडण्यांतलो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, नावेली मडगांव आसतलो हांगासलो मल्टीपर्पज स्टेडियम आसतलो, म्हापसाचो आमचो मल्टीपर्पज स्टेडियम हे वेरियस गेम्स प्रमोट करपा खातीर इतल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर हो बांबोळेचो स्टेडियम आसतलो. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी भुरग्यां खातीर रेडी केलां. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जर म्हणटा आसत जाल्यार वेरियस तालुका लेवलाचेर आउटडोर स्टेडियम्स जे आसा हे वेगवेगळ्या कडेन म्हणजे हांव तर म्हणटलो इट इज नॉट एट अ तालुका लेवल एवरी पंचायत लेवल सुद्दां अशा पद्दतीचे ग्राउंड्स जे आउटडोर गेम्स खेळपाक शकता किंवा आउटडोर स्टेडियमाचे वेरियस गेम्स खेळपा खातीर हो स्टेडियम तयार केला. हांव पेरंट्स टिचर्स आनी भुरग्यांकूय अपील करता की मॅक्झिमम भुरगे ग्राउंडार येवप गरजेचें आसा. ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फीट इंडिया कॅम्पेन ही चलयता. फीट इंडिया कॅम्पेन इतक्याच खातीर आसा वीच इज फॉर द फिजिकल फिटनेस आनी योगा इज प्रमोटींग फॉर द मेंटल फिटनेस. म्हणून म्हाका दिसता की आमी हातूंतल्यान की योगाय प्रमोट करचो आनी बाकीचे फिजिकल फिटनेसा खातीर बाकीचे खेळूय प्रमोट करचे जेणे करून गोंयचे भुरगे हे फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले. ताच्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी मेळून काम करप हे गरजेचें आसा. म्हणजे फीट इंडिया कॅम्पेनिंगाच्या सकयल फीट गोवा कॅम्पेन ही आमी रन करप हेज्या खातीर आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आनी बाकीचे सगळे टिचर्स मेळून वावरत आसा. आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा आयज जे 57 एथलेटीक चॅम्पियनशीप स्टार्ट जाता फुडले 3 दीस होच भुरग्यां मदीं उत्साह ग्रावंडार पळयत जाल्यार ऑल द बॉयज हे जे आहा तांकां एक वेगळोच आनंद आसा ह्या स्टेडियमाचेर येवन खेळपाक. त्या खातीर म्हणजे आमचे एथलेटीक एसोसिएशनचे जे सगळे पदाधिकारी आसात तांचे हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. म्हणजे कंटिन्युअसली एफर्ट्स ते घेता, कंटिन्युअसली तुमच्या सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनान आसता आनी हो घेवपा खातीर वेरियस स्पॉन्सर्स आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हांच्यांनी जी मदत केल्या तांकांय बी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी हे चॅम्पियनशीप दर वर्सा आनीकूय प्रमोट करची जेणे करून तांच्या मदीं एक स्पिरीट उर्बा आनी फिटनेस ह्या यंग क्रावडाक येवपाची गरज आसा. आनी हेच तर आमच्या देशाचें उज्वल भविश्य आसा हें सांगता आसतना इन फ्युचर ऑल्सो फॉर एथलेटीक एसोसिएशन आनी द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा द गव्हर्मेंटाचें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हे सातत्यान सहकार्य करतले.
आमचे एक्स डिफेन्स मिनिस्टर आनी एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या यादीक आमी हे चॅम्पियनशीप खेळयता. वी ऑलवेज प्रोमोटेड फॉर द स्पोर्ट्स. ह्या अटल स्टेडियमाचेर हो जो हांगासर जाता हे म्हाका आयज जी सुरवात करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदा माय बेस्ट विशीज फॉर द ईच एंड एवरीवन हियर. थँक यू वेरी मच. Thank you, Honorable Sir. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.